हांगा जे प्लास्टीक आसा ताडपत्री कितलेशेच म्हाका दिसता हांगा टनांनी प्लास्टीक आयला व्हांवून आनी गव्हर्मेंटान ह्या कांयच अजिबात क्लीन करपाचे ताजेर प्रयत्न करूंक ना। क्लिनींग आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर टुरिजम प्रमोट करपाचो प्रयत्ना बद्दल तो उलयता, पण हे जर आज हांगा परिस्थिती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटाचो कंप्लीट फेलियर। एजन्सी हायर केल्या आनी जी कोट्यांनी रुपया टॅक्स पेयराचे पयशे तांकां फारीक करता गव्हर्मेंट, ते एजन्सीक पयली ब्लॅकलिस्ट करपाची गरज आसा। आमी कंप्लेन फायल करतले ऑफिशियली हे गजालीचेर, कित्याक असली एजन्सी जर तांकां जर कचरो दिसना जाल्यार म्हाका दिसता टॅक्स पेयराचो कोट्यांनी रुपया हांकां फारीक करून ते पयशे उदकान गेल्या। आता गव्हर्मेंटान एक सांगचें की गोंयाभर जो बीच क्लिनिंग स्कॅम म्हणून बोवाळ चलता, गोंयाभर 107 किलोमिटराची आमची कोस्टलायन आसा, तो गोंयाभर हो पळय स्कॅम चलता, हें म्हाका दिसता एक उदाहरण सारकें ह्या स्कॅमाचो। आमचो लोकल MLA जेनिफर मनसुरात एक फावटी हिंगासर येवन तेणें एक फावटी ट्राय केलो आनी मागीर तेच्या फाटल्यान ते येवना। तसोच मेयर आमचो हिंगासर येवन एका दिसा ताणें लीव केलें, बट हें एका दिसान लीव जावपाची बीच न्हू, एटलीस्ट मंथ पूण जावं हिंगासर लीव। सो कालच्या दिसाक हांवें सुनिलाक फोन केलो मातसो यो आनी आमकां हेल्प कर म्हणून। बोटी हाडपाक हांगा मेळना, हे जे फिशरमॅन आहा ते सगळे हांगासरले जे गांवचे लोक आसा ते सगळे फिशरमॅनाचे ते फिशींग करून तेंचे पोट भरता। आनी ह्या वर्सा पळयत जाल्यार कचरो इतलो भरला की तांकां बोटी भायर हाडपाक मेळना। स्टुडंटा खातीर अयवा बिचा वयल्यान रुपेश राव।